कितल्या जाणांक तुमच्या जिवितांत गुन्यांचो अनुभव मेळला आनी ते एक वचन जाची तुका वाज आयल्या आनी तुका शिकोंक जाय ताच्या दुसऱ्या बाजूक जियोंक. पळय, म्हज्या जिवितांत गुन्या विशीं म्हाका एक व्हड व्हड प्रश्न उत्पन्न जालो आनी आयज म्हज्यान हांगा उबें रावन म्हणूं येता की जरी तें झूज महान आसलें आनी खूब अभ्यासाची गरज आसली, म्हाका निवारलें त्या गुन्यांव आनी खास्ती नासतना पुराय निवारलें. आतां हाचें म्हणून हांवें कितें वायट केल्यार म्हजी चुकी विशीं हांव दुखी जायना म्हूण. म्हाका वायट वस्तू करूंक नाका, म्हाका बिलकूल बरें लागना जेन्ना म्हाका दिसता हांवें देवाचें काळीज दुखयलां म्हूण. पूण म्हाका दिसता जायतो अंतर आसा एक बरी दूख तुका भोगोंक तुवें देवाचें काळीज दुखयलां म्हूण. कबूल करूंक, त्या विशीं देवा लागीं उलोवंक, तुजें बोगसोणें प्राप्त करूंक आनी मुखार वचोंक ती एक सारकीच दुसरी वस्त. बारादीक गुन्यांवाचें वजन घेवन तुज्या जिवितान भोंवलेल्या परस आनी दर दिसा तुका खाला उडोवंक तुजें जिवीत चोरून उडोवंक. आनी हांवें मोन लावन ह्या विशय वयर आयज सकाळीं मागणें केलां कित्याक हांव तोचबीत कोत्तेली तुमकां शिकोवंक कांय वस्तू ज्यो हांव अपेक्षा दवरतां. तूं पातकाक एक आत्वेंच नदरेन पळयतलें म्हूण हांव सत मानता की गुन्यांव उत्पन्न जाता आमी देवाक कितें जाय तें चिंतूंक लागतोच आनी पातका आनी ताचें इलाज आसोवें आमचें चिंतप कितें पळय तें. आमची भावना आमच्या दर एका प्रश्नान मिसळ जाली आसा जाणूय. आमी वस्तू सवें कितें चिंतात तें आमच्या दर एका प्रश्नाचेर आसता. देखून परत देव ह्या उतराचेर आमकां त्या उतरार नियालूंक शिकयता कित्याक जर आमी शिकल्यार देव चिंता ते परी चिंतूंक तेन्ना आमच्या जिवितान वस्तू बदलतल्यो. आमी सारकेचें चिंतूंक शिकोंक जाय आनी तुका पातका सवें खेरीत मोनाची अवस्था आसा आनी देव आमचे थंय कितें सोदता त्या विशीं आमकां खेरीतूच मोनाची अवस्था आसा आनी जर तो आदमास आमी पुरो करूंक जायना तर आमकां जेरूल वायट दिसता. एक पावटी देवान म्हणलें, तूं जाणूय जॉयस, म्हजे सवें जियोंक तूं चिंताय तितलें आगोड न्हय. आतां हांगा कोणाक आसा तांकां बरी खबर देवा सवें जियोंक तितलें आगोड न्हय. तूं चिंताय ते परी आनीकूय तुमकां खबर आसा तुज्या वागणुका विशीं देव बिलकूल अजाप जायना. ताका आकांत जायना, तो रागार जायना. हाचे बदल तो आदींच अपेक्षा दवरूं नासलो. तुजे बदल तो सगळें जावन आसलो जेन्ना ताणें तुका आपल्या थाय सोयरीको जोडूंक आपयलेलें आनी तो तयार आसा तूं सोडून दिना तर तुका पुरो सांगात दिवन. आनी एक खारान दर एक फावटी आमी कितें वायट करतोस तें गुन्यांवाचें वजन काडूंक उडोवंक म्हत्वाचें कारण तुवें तें वचन दवरल्यार तुका बोल आसचें ना शिकोवंक आनी वाडूंक आनी देवाची सेवा करूंक. हातूंत बिलकूल बरेंपण ना. तो देवा हांव मागणें करतां म्हाका आदार दिवंक. हें प्रवचन आयज करूंक लोकांक तें खरेंच सजमता तशें जावंक. पयले सुवातेर म्हाका सांगूंक जाय की तुमकां कांय जाणांक गरज एक नवो पोतो घेवंक. गरज तुवें पाचतापाच्या नोकरांतले भायर सरोंक आनी शिकोंक देवाच्या राजान जियोंक. हांव तुमकां एक काणी वाचता जाचें नांव पाचताप नोकरांतले भायर सरप. ती मातशी लांब आसा पूण ती चलता तशी हांव थोडी शिकोवन दितली. ह्या वर्सा खंयच भोंवडेर वचोंक म्हजी येवजण नासली आनी तरी हांव वेगीं म्हजी कापडां पॅक कोत्तालीं. ती भोंवडी सूख दिवपी न्हय म्हूण आदींच जाणो आसली आनी तातूंत कांय बरेंपण मेळपाचें नासलें. हांव खबर करता वर्सा वल्याची गुन्यांवाची भोंवडी. म्हाका थंय वचत तिकीट मेळ्ळी. म्हजी खोशी जावं विमानाचेर. प्रवासाचो वेळ चडूच थोडो आसलो. हांवें म्हजें सामान घेतलें ताची सुदपास करूंक ना आनी तें हांवें खूद थंयसर उखलून वचचें पडलें. म्हजें मन चिंतनांनी घुस्पलोलें कितें जातलें काय म्हूण. कोणेच म्हाका येवकार दिवंक ना. हांव पाचताप नोकराच्या अंतरराष्ट्रीय विमानतळार भितर सरतना हांव अंतरराष्ट्रीय म्हणटा कित्याक सगळे संवसारचो लोक ह्या मानुखल्या गांवांत रावता. जशी हांव निमानो आलाशिरो हॉटेलांत भितर सरलीं हांवें पळयली की ती ह्या वर्साची चड म्हत्वाचो उत्सव मनोवपाचे आसात म्हूण वर्साची चुचुऱ्याची पार्टी. बरें, हांव हो महान सामाजीक दोबाजो चुकोवची न्हय कित्याक चडशे मुखेली नागरीक थंय आसपाचे. पयलें हाजीर जावंक आसलें करूंक जाय कुटूंब. तूं जाणय करूंक जाय आसलें
करपाची हांव करूंक जातलें. मागीर आयली म्हजे लागीं आसल्यार कुटूंब. तूं जाणूय म्हातारो मिस्टर आसल्यार म्हजे लागीं आसल्यार आनी ताचो कुटूंब आनी उपरांत जेरूल सयोग आसपाचे, सयोग विबाडलेले आनी सरलेले सयोग. पूण सगल्याकीन व्हडलो कुटूंब काल हाचो ती एकदम चड मेजूंक जायना तितली. पूण दोर एकाची दुखेसखानी सांगपाची आसली. उपरांत तुटलेली सपनां जेरूल हाजीर जावपाची आनी तो तांचो गुन्यांव. आमकां आपल्या कानांनी आनी निमितांनी दिवीत करपाची कशें तांच्या जिवितान वस्तू घडल्यो नान. दोर एकल्याक व्हडल्यान शाबासकी मेळपाची म्हजेर बोगलान घालिना आनी म्हाका कांय करूंक जालें ना. हें तुमकां सोजमोला? बरें लांब कानी मोटवी करता हांव उद्दासाचे पार्तयेक गेलीं जाणो जावन तातूंत कांयच फायदो ना म्हूण. आतां हाका एक गायोन फावो. तूं जाणा हांवें स्वता केदीन सुचुरपाचें बंद केलें तें जेन्ना म्हाका शिकें थावें जालें की तातूंत म्हाका कांयच बरें ना म्हूण. आनी म्हाका दिसता एक वस्त जातून म्हाका आदार मेळलो जैत व्हरोंक म्हज्या गुन्यांच्या भोंवडेर जी हांव वचपटी घेतालीं ती म्हाका थावें जाली की तें बिलकूल बेफायद्याचें म्हूण. म्हजी वागणूक सुदारूंक म्हाका आदार मेळोंक ना, फकत तातूंत देवाचे कालीज दुखवलें आनी म्हजी वागणूक आनीकूय वायट जाली. सोदाचे परी हांव आनीकूय निराशी जाली पूण जशें हांव चिंतालीं त्या सगल्या आदल्या कान्याचेर ज्यो सुफल जावंक नासल्यो म्हाका गमोन आयलें की ही भोंवडी आनी त्यो चुच्चुरांच्यो पाट्यो फकत म्हज्यान आनी म्हज्यानूच बंद करूंक जाताल्यो. आमकां कितें जाय तितलें जेजून केल्लें आसा न्ही तें सत मानपाक तो रावता. आनी आयच्या ह्या संवसारांत हांव तुका गोवायकी दितां की न्हूच ताणें आमची पातकां बोगशिल्यांत पूण ताणें तो गुन्यांवाचो दाग काडून उडोयला. तूं सत मानता वो सत मानिनाका आनी आमकां कशें दिसता ते परी जियोंक बंद करूंक जाय पूण देवाच्या उतरां पोरमोणे जियोंक जाय. हांव सोजमोंक लागली म्हाका थंय आसपाची गरज ना म्हूण. म्हाका निराशी जावपाची गरज ना. एक वस्त म्हज्या मनांत येताली म्हज्यान कालचो दीस मुदार करीन येचो पूण म्हाका बोल आसा आयचो दीस एक बरो दीस करूंक. कुडीक तुवें काल कितें वायट केलां आसतलें आनी जर आयज उलयता त्या विशीं तुका प्रकाश विना तर तुवें घडयेक तुजो गुन्यांवाचो साक आयज ह्या सोमतीक हाडला आसतलो. आनी घडयेक तो तुवें तुजे बसके पोंदाक दवरला आनी प्रवचन दितना थोडो वेळ तो विसरलें आसलें पूण जेरूल हांव हांगा उबी आसतना तूं तो उबारून परत घरा वेतलें. पूण आमकां जाय तुमी तो भायर उडोवंक. म्हज्या खुशाल आनंदी दादोशी उमेदीची जावं येता म्हज्यान उतेजन दिवंक जाता. हें जाणो जावन हांवें रोखडीच पास्तापाची नोकरी सोडली मुखायलो पोटो दिनासतना. म्हज्या चुकींक हांव दुखी आसा? वय, पूण चंबीक वाटेन त्यो परत सारक्यो करीन येसो. तर जर तूं पास्तापाच्या नोकरान भोंवडेर येवंक सोदताय उपकार करून तुजी बसका दवरली ती बंद कर. ताचे बदलेक परत सुरवात ह्या नव्या जाग्यार वच. म्हाका ती इतली मानवली की आतां थंय कायमाची रावोंक आयल्या. म्हजे शेजारी हांव स्वताक बक्षिता आनी नवी सुरू करपी म्हाका खूब आदार दितात. चलात. आनीक एक तुका थंय वचोंक जड सामान व्हरपाची गरज ना. तुज्या बुजा वेलो भार काडलोलो आसा. हो नवो गांव तूं सोडटाना देवाचो आशिर्वाद आसूं. तो तुका मेवत तर म्हाका एक भेट दी. हांव रावतां मजान करूं येता ह्या मार्गार. आतां तुमी जाणो गुन्यांव एक भावना कसो भितर येता, एक भावना उत्पन्न कोत्ता आनी आमी ते भावना पोरमेने जियेतात. आमच्यान भावना विशीं आमच्या सदांच कांय करीन येसो पूण आमी भावना परो सोदीक. तूं तुज्या भावना परो सोदीक आनी सोदते हें तुवें तुज्या भावनाचेर आटापून निर्णय घेवची गरज ना. आनी जर तूं हुशार तुज्यान भावनाक तूं सोत पासून मानचें ना. तूं अशें पासून म्हणटलो म्हाका कशें दिसता ताची पर्वा ना हें हांव जाणो. आनी जेन्ना तूं देवाच्या उतरां पोरमोणे जियोंक लागतोस आनी तूं कितें जाणो आनी न्हय भावना पोरमोणे चिंतूय पळय तुजी भावना मुदार जातली. शेकी जेन्ना हांवें देखलें कशें परी सैतानान गुन्यांवा वरवीं म्हजी जाय चोरी केल्ली ती वो खरो गुन्यांव नासलो कित्याक हांवें 5 ताप केले देवाचे बोगसोने मागलेले आनी तांणी म्हाका बोगशिलां म्हूण सत मानलेलें. आनी तरी हांव भोंवताली गुन्यांवकारी कशें जावन आनी वेता थंय हांव वचोन आनी हांव घेवन वेताली. म्हाका सारकें दिसोंक ना जर म्हाका वायट दिसोंक ना तर. हांव परत म्हणटा म्हाका सारकें दिसोंक ना जर म्हाका वायट दिसोंक ना तर. हांव चिंतूंक लागलें की ती म्हूण धर्मीक वाट एका म्हाताऱ्या किडी भाशेन जाचें केन्नाच कितेंच सारकें करून देवाक खोशी
करिना सर. आणि दर सकाळी जेन्ना हांव वेतालीं म्हजे मागणे करून देवा थंयच वेळ सारूंक, हांव दोना मोदें एक चिंतालीं म्हजे सगळे प्रश्न आनी म्हज्यो सगल्यो चुकी. ओ देवा हांव चुकलीं, देवा हांव चुकलीं, हांव चुकलीं, हांव चुकलीं, हांव चुकलीं, देवा हांव जावन हांव गोंडोलान आसा, हांव चुकलीं, चुकलीं, चुकलीं. पूण तुजो आनी बायबल म्हणटा माग आनी तुका मेवतलें पूर्णतायेन आनंदीत जायसर. हांव मागतालीं पूण हांव कितेंच वेळ घेयना तें आंबोंग आनी घेवंक. आतां म्हाका जाय तुमकां उत्तेजन दिवंक जेन्ना तूं देवा लागीं तुज्या पातकाचे बॉक्सांनी मागता तुवें कितें वायट केलां देखून. एक मिनीट थांब आनी म्हूण आनी हांव ह्याच वेळार तुजे बॉक्सोने घेता. ह्याच वेळार. फकत मागिनाका पूण माग आनी घे कित्याक हे परी तुज्यान फुडलें पावल मारूं येता जो आनंद पूर्ण जावंक. एक सकाळीं म्हजें सादाचें काम करतना म्हाका खरेंच उगडास आसा दोनी म्हाका उलोवन म्हणटा तूं आयज सकाळीं म्हाका सांगात दितें वो तुजे प्रश्न आनी पातकांक. तुज्या पातकां सवय तूं अदीक वेळ सारताय देवा सवय सारचे बदलेक. तूं अदीक वेळ सारताय तुवें कितें वायट केलां तें चिंतून आनी नोयतानी कितें सारकें तें. तुवें पातक ओदीक आसता तुवें कुरपा ओदीक आसताच ओदीक. आतां आमी वाचुया रोमकारांक 6. सुरू करुया वर्स 2. तो पातकाक लागोन मेलो ताच्यान पातकांक आनीक कसो जियो येता. तर थंय म्हणना पातक मेलें म्हूण. ओ म्हाका सांगो दी पातक जिवें आसा संवसारान बरें भलायकेन आसा. ते तुका दीस रात बोव मारतले पूण आमी पातकां सवे मेल्यांत. म्हणजे कितें आमी पातकां सवे मेल्यांत म्हणजे कितें म्हणजे क्रिस्ता वरवीं तूं एक नवी प्राणी तुका नवे कालीज आसा नव्यो गरजो आसात नवी मनाची अवस्था आनी सत म्हणल्यार एक नवें तूं देवान भरलेलें तूं तुजे आत्मीकतायेन पातक करूंक नाका. कोणाय जाणूच आसली सवकास वचोंक जाय म्हूण. आतां पयला हांव तें म्हणटा आसतना पासून म्हाका खात्री आसा पयले चिंता तुज्या मनान अशी बरें वय हांव कितें करूं म्हाका जाय तुमकां दाखोवंक की जशें तूं आसा तशें तूं स्वताक पळयना आनी पातक सारकें कितें आसा तें तूं पळयना. म्हजें तुका सांगूं येता पातकाची बरी काळजी घेतलेली आसा. पातका विरुद्ध जो फुडो आमी करूंक जाय ते वयर सरच्या आदीं ताचो बरो फुडो केलेलो आसा. पयली वस्त तुवें जाणो जावंक जाय ती तूं एक नवे प्राणी क्रिस्ता सवे पोरण्यो वस्तू सोरोन गेल्यो. देव म्हणटा हांव तुका म्हजी उर्बा दितलो तुजे भितर हांव नवें कालीज घालतलो तुजे भितरलें निबोर कालीज हांव भायर काडून तुका मासाचें मोवाल देवाच्या मोगाचें कालीज हांव दितलो. म्हणजे तुजे भितर देव थंय रावता पवित्र आत्मा थंय जियेता. तुका खरेंच गरज ना भिवंक तूं पातकान पडशी म्हूण ताचो म्हाका दुस्वास आसा हांव पातकान पडलीं. आमी पातकान पडना आमी तें विचून काडटात. आतां केन्ना आमी तें विचून काडटा आमकां गोमच्या आदीं आमी कितें कोत्ता तें तुज्या न्हय तुज्यान बेजार जावं येता वो रागार जावं येता. आनी ह्यो वस्तू हांव म्हणपाची फकत उलोवपा खातीर कुडीचीं पातकां ती थंय पातली कुडीचीं पातकां जी आपली मान उबारतात आनी आमी आनीक मातशी वाडोवंक गरज. पूण हांव खरेपणी सत मानिना. सो तूं खरेंच जाणो क्रिस्ता सवे तूं कोण तें आनी हेंच म्हाका दिसता आमकां जायत्यांक चुकता. हांव खरेंच नकलो जर तुज्यान मोद्दम करून जाणो आसतना पातक करूं येता म्हूण. हांवें म्हटलां तुज्यान मुद्दम करूंक जाणो आसतना पातक करूं येता म्हूण. आनी देव तुजें कालीज पळयता. आनी जर तूं चिंता वाऱ्यार उलयता म्हूण हांव म्हणटा तें सगळें स्पश्ट दाखोवंक म्हजे ग्रांथ आसात. जें कितें हांव खरेंच सत मानता की आमी केन्ना भियेतात प्रवचन करूंक स्वतंत्र आनी स्वतंत्र मनाचे अवस्थे विशीं जाचेर हांव तुका प्रवचन करपाचें आसा कित्याक आमी चिंतात वय तशें केल्यार लोकांक सोत्या दितात पातक आदारूंक. तूं लोकांक सांगशी जाल्यार पातकाक भिवपाची गरज ना म्हूण जाल्यार तूं पातक आदारूंक आमंत्रण दिना ना कित्याक मुखेली काळांत तें हें तुका नवें कालीज आसा आनी तुका पातक करूंकय नाका. जर तूं पातक करूंक कारांत सोदतलें तर तूं हांगा कित्याक येवंक जाय आसलें. तूं तुका पातक करूंक कारांत सोदता अशें म्हणून हांव तुजे लागीं कित्याक उलोवंक आनी तुका भिरांतीन एक सुरे सोडूं. तूं पातक करिनाका तूं पातक करिनाका.
बसतीन तो तुमका खबर ना की आम्ही सगळी जेजू क्रिस्तान बाल्तिस्म घेतलात आणि त्याच्या मौनांतूय बाल्तिस्म घेतला म्हूण आणि त्याच्या वांगडा मौनाची बाल्तिस्मान पुरलेली म्हणटोच जे पोरी क्रिस्ताक बापाच्या महान पदवेन पुनर्जीवन केलो तेच पोरी आम्ही सासनाक जेवप आणि वागूंक नव्या जिवितान. आता आची सजमोनी कितें की आमी क्रिस्ता सवयेक आसा म्हूण आनी हें तुका सत मानूंक कशें मोजून सांगून येजो. फकत इतलें म्हणटा जर तुजें सत मानिना जाल्यार आगड जातलें. पूण कोरीपुनी बायबल आमकां सांगता क्रिस्त आमचो प्रतिनिधी आसलो आनी ताच्या वांगडा आमी जोड हेरदेरी म्हूण आनी सगळे जे ताणें कोश दोग सोंसले दोर एक जोयत ताणें प्राप्त केलें आमचे पासत तेन्ना ताणें पातो खुर्सार व्हेले आनी ताच्या वांगडा तो मेलो. त्या वेळार जो कोण जेजू क्रिस्तान सत मानता ताचे विरुद्ध पातकाचें बोल चलोना. कित्याक जें कितें देवान त्या दिसा खुर्सार देखलें क्रिस्ता उदेशी ताणें पयलो दर एक मनीस जो ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान सत मानून ताचेर आपलो विस्वास ठेवून आपल्याक सुटका जोडून घेतलो. आत्मीकतायेन तो मेलो तेन्ना आमी ताच्या वांगडा आसले. तो पुनर्जीवन जालो तेन्ना आमी ताच्या वांगडा आसले. बायबली प्रमाणे ह्या वेळार आमी जेजू क्रिस्ता सवे स्वर्गाच्या उंच स्थानार बसलेलीं आसात. जर ह्या वेळार आमी आतां हांगा बसता ताच्या सांगाता आमी बसता आनी जर तूं नकलो क्रिस्ता सवे तूं कोण तें तूं तें केदीन सजमोचें ना. तुका बाल्तिस्म दिलो तेन्ना ताणें म्हणलें तूं नकलो जेन्ना तुका बाल्तिस्म दिलो तेन्ना तूं ह्या मोनांतूय बाल्तिस्म दिलो म्हूण हांव मोरता आदल्या जिविताचे वागणुकेंत हांव पुनर्जीवन जाता एक आसल नव्या जिवितान. तें न्हय फकत एक पवित्र स्नान जो आमकां दितात वो एक परंपरा जी आमी करतात आमी करूंक जाय म्हूण. बाल्तिस्म एक चड 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 बरो अर्थ आसा. ती एक भायली निशाणी भितरल्या निर्णयाची जो त्यो आदीन जाणो तुवें घेतला म्हूण. पूण तूं एक खरेपणी जाहीरनामो दिता पुऱ्या आत्मीक संवसाराक वायट आत्म्याक पासून. हे पळय देंवचारां हांव तुजे आनी सगळ्या तुज्या जिविताचे वागणुकेक मोत्ता आनी हांव पुनर्जीवन जाता एका नव्या जिवितान क्रिस्ता सवे. म्हज्या देवा जर आमी फकत जाणो जाली ताणें आमचे पासत कितें केलां तें आनी ताचे थांय आमी कोण ती. आतां आयकात आमी पातक कोत्तात पूण हांव सत मानिना की आमची अस्मिताय पातकी म्हूण. हाचे वय जायत्या लोकांन म्हाका खूब त्रास दिल्यात पूण म्हाका इतली खात्री जाल्या हांव भायर सरोन परत तें म्हणोंक तयार. तूं कोण आनी तूं कितें कोत्ताय हातूंत अंतर आसा. म्हजी भुरगीं ती कितें कोत्तात तें म्हाका आवडना पूण ते म्हजी भुरगीं आनी म्हाका भुरग्यां विशीं जबरदस्ती करूंक नाका. खरेपणी म्हाका नाका तुवें येवंक म्हाका सांगलेलें ती कितें कोत्ता जें तुका मानना कित्याक खरेंच तें तुका पडलेलें ना. हांव आजुनी म्हज्या भुरग्याची काळजी घेता. चलत म्हणजे आमकां मनशाच्या सोयंबाची मनाची अवस्था आसा. देवाक कसली मनाची अवस्था आसोंक जाय जेन्ना सैतान आमच्या भावांचो फिर्यादी जोजवीत कोत्ता देवाक मुखार. तांकां गुन्हेगारी करूंक पूण जेन्ना सैतान येवंक तुवें वायट केला ताचो उगडास कोत्ता आनी तुजेर गुन्यांव थापता जेन्ना तुवें अशें करूंक जाय तुवें म्हणूंक जाय तें तुका पडोंक ना कित्याक हांव तुजी न्हय तुका आनी तुजे वागणुकेक हांव मेल्लीं आसता आनी हांव आनी कोणाची आसा. हांव आनी कोणाची देवाची आनी हांव देवाचो प्रश्न आनी ताका म्हजें पडला आनी तो म्हजी काळजी घेता. आनी हें तुमी करूंक शिकोसोर. आनी कोण खोशी जावंक खोर आमी हांगाची भायर सरच्या आदीं. म्हाका तुमकां सांगो दी हांव वर्सांची वर्सां झुजलीं. आयज हांव तुमकां कितें सांगता त्या बद्दल वर्सांची वर्सां हांवें अभ्यास केला आनी जरी म्हज्यान तुमकां हाची प्रकाशवाणी मेलोंक भुकेल्ली करूं येता जाल्यार हांवें तें प्राप्त केलां. अशें जावच्याक बरें कठीण कित्याक सैतान म्हणटा तूं फकाणां कोत्ताय तितलें बरें कांयच न्हय. तुका दिसता तुज्यान वचोन जाय तें करूं येता मागीर फकत माफी मागल्यार सगळें नोपय जातलें म्हूण. आमी सोजमोंक गरज की देव एक काळजाचो देव आनी तो आमच्या काळीज पळयता.
तुझा न्ही जर तूं फकत अशेंच भोंवता आनी पातोक आदारूंक निमीत सोदताय जाल्यार म्हज्यान तुका आदार दिनेचो. पूण तूं गंभीर आसल्यार जर तूं खरेंच देवाचो मोग कोत्ताय आनी तूं जाणय जेजू एकूच तुजी अपेक्षा म्हूण आनी तुका खरेंच देवा पासो जिवंक ताका खोशी करूंक जाय, जें तूं कोत्ता तर आयज हांगा आसपाचें न्हय. सो लोक एका चालतें जिवीत जिवंक सोदता ते असले जमाती की एका शुक्रारा सकाळी हाजीर जावपाचें न्हय रोजा घेवन तशें तूं करपी न्हय. आतां थंय भायर कांय टीव्ही चॅनलां सोदपी आसतलीं जांकां चुकोन हो प्रोग्राम घालता आनी तूं पळोवंक सोदताय हांव पिसोलें हांव म्हजे कडेन कितें आसा जें तुका आयकोंक आवडलें. आनी हांव नकलो तूं खंय आसा पूण हांव तुमकां म्हणटा जर तूं देवाचो मोग कोत्ताय क्रिस्ताक तुजो सोडवणदार म्हणून आपणायताय आनी जर तूं खरेंच तुका जिवंक जाय तें जिवीत जेजू मेलो तुका दिवंक जाल्यार तूं तें कितेंच करूंक पावचें ना. जर तूं गुन्या आनी फॉर्मोना खाल सगलो वेळ दोमान आसल्यार तुवें कितें वायट केल्यार ताका लागून आमी कितें वायट केलां तें देवाच्या नीट करून येचो अशें कांयच ना. हांव आपास मागता की हे सुवातेर आयज लोक आसा आनी हाचे कीन ओगली टीव्हीचेर पळयतात. तुजी भुरगीं कितें उतरल्यान तें पळोवन तुका गुन्हेकारी कशें दिसता. बरें हांव तुका कितें सांगता, जरी तुवें सगलें सारकें तें करूंक ना जाल्यार आनी तुवें चुकी केल्यो आनी वडील कशें तुज्यान कितें बरें करूंक जातालें. तूं जाणूय तांकां जाय तर तुज्या भुरग्याच्यान परत बरें जावं येता. म्हज्या वडिलांनी म्हाका बरे भाशेन वाडोवंक ना. म्हजें भुरगेपण एक भिरांकूळ सपन आसलें. पूण जेन्ना हांव वाडोवन व्हडली जालीं देवाक म्हजी पसंती केली ताणें म्हज्या जिवितांत सगळेंच मुदार केलें आनी म्हज्या आदल्या त्रासांक ताणें म्हाका दोबरात दिलें. म्हजो एकलो पूत म्हजी भुरगीं ल्हान आसतना हांव एक भिरांकूळ सपन कशी आसली. आतां हांव जाणो तेन्ना नकलो आसली. म्हजे बरोबर जिवंक मातशें कठीण आसलें. बोबो मारपाची किवच्यो म्हणजे हांवें मारूंक ना पूण मालत्रातार करूंक ना पूण हांव सांगता तशें एकलो म्हजो व्हडलो चेडो एक दीस म्हजेर गुन्यांव घालूंक तोजवीत कोल्लें आनी म्हणलें जर तुवें म्हाका तसो त्रातार करूंक नासलो हांव असो जावंक पावपाचो नासलो. ओ ओ इश्टा खूब दिसांक म्हाका वायट दिसले उपरांत देव म्हज्या काळजान उलोवन म्हणलें तूं ताका सांग तुकाच तो सयलो तो आसलो म्हूण. घडीक तुवें सगलें 100% सारकें करूंक ना पूण तूं सुदरला तशें ताच्यानूय सुदरोंक जाता. आनी खरें बीन ताका म्हाका सुरवातेक असले प्रश्न नासले आनी दोनूय वाटांनी. तुजो न्हय आतां हांव कितें जाणो तें हांवें तेन्ना जाणो जावंक जाय आसली. हांवें आतां केलां तें परस बरो वावर हांव कोत्ताली आसली. पूण तूं जाणय म्हजी सगळीं भुरगीं देवाची सेवा कोत्तात ती सगळीं देवाचो मोग कोत्ता. आमी बरे भाशेन जियेतात आमी एकामेकाक वेल दितात. आनी म्हजे चेडे आजून सगलो वेळ म्हाका चवयतात सगल्या की ल्हान म्हणटा हांव तुजे भाशेन तो म्हणटा आनी दर एक पावटी तो म्हाका आवडटा तें कोत्तोस हांव म्हणटा हेंवूय तुका म्हजेंच आयलां. आनी म्हजो व्हडलो पूत चोलान चावयता म्हणटा वयर जर तुवें म्हाका हे चड ल्हान आसतना मालतरतार करूंक नासलोय जाल्यार हे म्हाका प्रश्न आसले नासले तर आतां आमी व्हडले जोक कसो कोत्तात. पूण हांव सांगूंक सोदता हे घडयेक तुजें सारकें वडील नासलें पूण हांव तुका खात्रेन सांगता जर तुका मालत्रातार केला घडयेक तुजो थोडो वसो तुवें आनीकय कोणाक दिला जावंक जाय पूण दोर पिनके जी पसंती करता क्रिस्ताची सेवा करूंक तांतले भोव थोडे फुडले पिनकेक वेता. बरें तूं जाणा जर आमचो विस्वास आमी देवाचेर थेवल्यार आमी कितेंच वायट केल्यात ताच्यान तें सारकें करीन नेजो अशें ना. हांव परत म्हणटा तुवें कितें वायट केल्यार तसलेंच कांय ना जें देवाच्यान सारकें करीन नेजो ताका जाय तुवें सजमून घेवंक आजुनूय तुका वेल आसा. तुवें खूब वायट केल्लें ना. तुवें केल्लें अशें कांयच वायट ना जें देवाच्यान मुदार करीन येसो. आयज आमी तुमकां दिता शिकोवण्यो आनी चड गरजेचें तुमी देवाच्या उतराचें म्हत्वपण सजमोंक आनी दर दिसा तुमी आनीक तें आयकोंक आनी वाचूंक. दुसऱ्यांचेर पातये नाका सगलो वेळ तुका उतर खुलेरान बरोवंक पूण स्वता अभ्यास कर.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.